काणी विचित्र एकवट. बरयणार श्री वॉल्टर लसरादो नाक्रे. सादर करता प्रिया नरोना मीरा रोड. कंत्राटदार सोजो मासो प्रस्ताव बाफकुलासान तिरस्कार केल्लो. पडोवंक तयार जाल्ली आपली इगर्ज दुरुस्त करची आशा ताका आशिल्ली. इगर्जे बोंतणेचो जागो नितळ करून इस्कॉलाचें मैदान विस्तरोवची गरज आसा म्हणे तो जाणा आशिल्लो. हेर इगर्जे बरींच आपली इगर्ज नांवार्थीक जावन फिरगस फेस्ताक हजारांनी लोक जमो जैजे म्हणे स्वपन ताणेंय पळयल्लें. पूण ह्या कामा खातीर फिरगजांतल्या दुबळ्या लोकांक बली सोडोवचें ताका नाका आशिल्लें. फिरगजांतल्या हर एक कुटुंबान म्हयन्याक 1,000 रुपये लेखान 2 वर्सांच्या अवधेंत 24,000 रुपये इगर्जेक दिवंक जाय म्हणलो सोजो मासो प्रस्ताव फिरगज मंडळीन मंजूर केल्लो तरी बापकुलासान ताचो विरोध केल्लो. फिरगज मंडळीच्या हेर सेंद्यांकीय हो प्रस्ताव मंजूर नासलेलो तरी ते असायक जावन आशिल्ली सांगत बापकुलास जाणा जाल्लो. कंत्राटदार सोजाक दुबळ्या लोकांची बिरमो दिसना. ताका फकत आपल्या उद्योगाचें पडोवन गेलां. सांत आंतोनी बापा, तुलसी कासर्यें कर आनी हांगाच्या दुबळ्या लोकांक बचाव कर. बापकुलासान आपल्या कुडांत उमकळलेल्या सांताच्या व्हड पैंगलाचे दीस लावन म्हणे. इगर्जेची अचानक लंबाय गंट वचची आयकून बापकुलास चकीत जालो. आपल्या कुडांतलो आमसरान भायर सरून दर वडी मेटांकान गंटीच्या तोरी लागीं पावलो. मुखल्या गेटींतल्यान लक्षिले थोडे तरणाटे धांवून येवचें पाद्रीन पळयलें. मिरोन झेरमी खर्शेवनो आपल्या आंगार मेल्लें आयलेले बरी गंटीची दोरी ओडतलो. ताका पाद्रीन जोरान कुशीन लोटलो. हें कितें करताय रे? तुका कोणें सांगलें गांठ मारूं? बापकुलासान सवाल केलें. मिरोन आनीकय करशेतलो. ताणें आपलो कांपारो हात उखलून बोट जोखून म्हळें, पळया फादर, त्या मपल्यान सांत आंतोनीची इमाज व्हरून सकयल गेल्या. पाद्रीन पळयलें. गेटींतल्यान भितर आयिल्ले तरणाटे त्या मनशाक मारतले. पाद्रीन आपल्या म्हाताऱ्या प्रायक मिकपलेल्या सुटसुडायन त्या कुशीन आमसरी मेटांकान गेलो. इमाजीच्या स्टँडा लागीं पावतना नायत्याचें तोंड फुटोवन रगत देंवतलें. ताची धवी तोपी पयस उचलून पडलेली. बापकुलासान तरणाट्यांक ताच्या हातान विंगड केलें. नायतो भियान कांपतलो. ताणें हात सोडून उलोवचें प्रयत्न केलें, पूण उतरां सुटलीं नात. पाद्रीन ताच्या बावळ्याक धरून आपल्या कुडांत येवशीन आपोवन व्हेलो आनी भायर बांकार बसोवंक सांगलें. तांच्या फाटल्यानूच आयिल्ल्या मिरणीक सांगून एक ग्लास उदक हाडून ताका पियोवंक दिलें. पाद्रीन ताच्या कुशीन बसून आपले दयाळ दीस ताचेर घाली. सांग, कितें जालें? पाद्रीन मोवाळ्यान विचारलें. फादर, 10 वर्सांचो म्हजो एकलोच पूत आस्पत्रेंत सिरियस आसा. काळजाची पिडा. ताका पयशिल्या व्हडल्या आस्पत्रेक व्हेल्यार मात्र ताचो जीव उरोवंक साद आसा म्हणा. हांव दुबळो. देवा लागीं ताच्या जिवाची भीक मागोवंक हांवें मसिदी आनी देवळाक भेट दिवन जाली. उपरांत हांगा आयलो. इमाजीच्या लागीं रावून हांव मागोवन आशिल्लो. त्या देळा हांव तकली घुंवोवन पडलो. पडटना म्हाका कळीत नासतना हांवें इमाजीक वेंग मारली. म्हजे सांगाता इमाजी सकयल पडली. फादर, म्हजी चूक जाली. पाद्रीन ताच्या भुजाक तपडून धैर्य दिलें. चिंता करिनाका, सगळें सारकें जातलें. हें सांग, तुजें नांव कितें? पाद्रीन मोवाळ्यान विचारलें. म्हजें नांव सलीम. लागशिल्ल्या केरींत रावता. शहरांत रुखाच्या मिल्लांत काम करता. तो म्हणालो. ताचो ताळो कांपतलो. पाद्री उठून आपल्या कुडा भितर गेलो. ताणें फोनार उलोवचें सलीमाक आयकतलें. पुलिसांक दूर दिता म्हूण चिंतून ताचो जीव कांपोवंक लागलो. उठून धांवची चिंतना आयली, पूण ताच्या पांयांक उबें रावचें बोळ नातिल्लें. थोड्या वेळान पाद्री भायर आयलो. धर, हे थोडे रुपय. गरजेक उपकारतीत. तूं पुताची चिंता करिनाका. दयाळ मोगाळ देव ताका बरो करतलो. ताचे खातीर हांव मागतां, पाद्रीन म्हळें. सलीम ताचे उपरांत 3ऱ्या फावटी पाद्रीक मेळोवंक आयिल्लो. सलीमाचो पूत संपूर्ण बरो जाल्लो. नवार्दीक सर्जनान ताच्या काळजाचें ऑपरेशन केल्लें. बापकुलासान गुटान ती वेवस्था केल्ली. फादर, सलीम म्हणालो, तुमी म्हज्या पुताचो जीव राखलो. त्या दीस तुमी म्हजो जीव राखलो, मात्र न्ही म्हज्या समुदाया वयले व्हड आनवार तुमी पयस केलें.
तुमची मजत नसली तर भयंकर लढाई जावन रगत वळते आसले मू सभा जीव वेते आसले. फादर, हांवें तुमच्या समर्थेन भरती जावंक चिंतलां. म्हाका बावतिस्म दिया फादर. बाप कुलास थोडो वेळ चिंतून बसलो. उपरांत तो म्हणालो, जायत, पूण एक शर्त घाल. तुजे समर्थीचे 3 अवगुण आनी म्हजे समर्थीचे 3 बरे गुण तुवें सांगोंक जाय. सलीमाचें तोंड बंद जालें. तुवें तुजो धर्म सांगची गरज ना. देव सगळ्यांचो एकच. सलवां जावंक जोडच्यो वाटो मात्र विंगड. तुवें म्हजो उपकार भोगडचे खातीर आमच्या धर्मान मेळचें नाका, म्हणालो बाप क्लास. म्हजो लोक ह्या इगर्जेची खंयच्याय रितीन तरी सेवा करूंक खुशी व्हरता. सांगा फादर, आमी सकट सांगाता मेळोवन करता, सलीम म्हणालो. जायतो वेळ पर्यंत तांचे मदें तर्क चल्लें. इगर्जेचें काम सांगिल्ले शिवाय सलीम वचोंक तयार नासलो. अकरेक बाप कुलासान सलवनी स्विकारली. आमचे इगर्जेक आनी इस्कोलाक हे ल्हान मैदान पावना. इगर्जे कुशीची गुड्या सुवात समतट करूंक तुमच्यान जायत? बाप कुलासान सवाल केलें. कित्याक जावचें ना? सलीम संतोसान उडोवन पडलो. एक बरें गार्डन सयत जातलें. बांय दुरस्त जातली. ह्या इगर्जेच्या आमी रूप बदलून सोडटले. वेळ लागतलो पूण काम जातलें. बाप कुलासाच्या सान अंतोनी फिरगजेंत आसऱ्यांची सुरवात जाली. सलीम आनी ताच्या सांगात्यांनी काम करचें पळोवन हिंदू भाव सयत मुखार सरले. आळशी क्रिस्तांवांक लज जाली. सोजामण आड व्हरलेलें तरी तांच्यान फाटी रावंक जालें ना. एक राजनेतान काम करचे लोकां खातीर च्या फळाहाराची वेवस्था करतना ताच्या विरोधीन पेज आनी चटणीची विलावरी केल्ली. सकट जातीच्या लोकांक सांगाता मेळून इगर्जेचें काम करची खबर मेळटच पत्रकार जागे जाल्ले. स्थानीय टीव्ही आनी पत्रांनी विवार प्रकट जालो. देश विदेशांतल्यान दान येवंक सुरू जालें. बाप कुलास आनी सलीम हांणी केदाळे सांगत आसचें पळोवन परकी लोक वेंचवेंच जातलो. त्या विचित्र जोड्याच्यो तस्विरी पत्रांनी प्रकट जाल्ल्यो. फिरगस पेस्ताक पयिल्ले फावटी बिस्पान येता म्हणे. कांतरदार सजामाक चड तें पयस रावूंक जालें ना. ताणें हात जोडून बक्षांनी मागतना उदार मनाच्या बाप कुलासान ताका पटलोवन धरलो. वेचीक पूत पाटी आपल्या घरा आयिल्लो.